नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीच्या आतंकवादी हल्लो प्रकरणात सुरक्षा आनी तपास यंत्रणांनी खर चौकशी आनी धाड घालपाक दिला नेट. कानपूर, हापूर तशेंच देशाच्या हेर भागांतल्यान दुबावितांक घेतले ताब्यात. बोत्सवाना देशाच्या भोंवडेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी थंयच्या भारतीयांसयत साधलो संवाद. बोत्सवानात रावपी भारतीय दोनूय देशां मजगतीचो म्हत्वाचो दुवो राष्ट्रपतींनी म्हळें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पाळे कोठंबी हांगा राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांचे सयत शैक्षणीक संस्थांक बशी केल्यो वितरीत. शिक्षणा सयत विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षणाचेर दिवचो भर मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पुजा नायक हिणे गुन्यांव फाटल्या मुखार दिल्ले जबानी विशीं दिली म्हायती. पुजा नायक हिणे फक्त 2 सरकारी अधिकाऱ्यांचे नाव दिलां. राजकीय फुडाऱ्यांचो तातूंत आस्पाव ना, राहुल गुप्ता हांणी म्हळें. म्हायती आनी वितरावण संचालनालया वतीन गोंयच्या 5 नामनेच्या पत्रकारांचो पत्रकार दिसा निमतान जातलो भोवमान. फामाद पत्रकार आनी कार्टुनिस्ट एलेक्स फर्नांडीस हांकां जीवन गौरव भोवमान. आता खबरो विस्तारान. सोमारा 10 नोव्हेंबरा दिसा दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागीं जाल्ल्या आत्मघाती आतंकवादी हल्ल्या संबंधान देशाच्या तपासणी एजन्सीक खर कारवाय करतना हरियाणाच्या अल फलाह विद्यापीठांतल्यान ह्या आतंकवादी जाळ्याचो एक भाग आशिल्ली गाडी जप्त केल्या. मजगतीं दिल्लीन जाल्ल्या हल्ल्यान वापरिल्ल्या गाडयेन डॉक्टर उमर प्रत्यक्षांत आशिल्लो आनी ताणेंच हो आत्मघाती हल्लो केला हें मेळिल्ल्या पुराव्यावेल्यान स्पश्ट जालां. मूळ पुलवामाचो डॉक्टर उमर हाणें हल्ल्याच्या 11 दीस पयलीं हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी विकत घेतिल्ली. तशेंच कानपूरच्या LPS हृदयरोग संस्थानांतल्या हृदयरोग तज्ञ मूळ अनंतनाग जम्मू काश्मीरचे डॉक्टर आरिफ मोहम्मद हाका लेगीत आतंकवाद विरोधी पथकान अटक केल्या. आरिफ हो कांय काळासावन काल ह्या प्रकरणात आस्पावीत आशिल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ल्या लखनौच्या शाहीन हिच्या संपर्कांत आशिल्लो. त्या भायर पुलिसांनी ह्या प्रकरणात हापूरच्या GS इस्पितळाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर फारूक अहमद डार हाका लेगीत ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या आरोपा खाला आयज अटक केल्या. कानपूरच्यान अटक केल्ले डॉक्टर आरिफ मोहम्मद हाचे विशीं इस्पितळाच्या हृदयविकार विभागाचे मुखेली डॉक्टर राकेश वर्मा हांणी चड म्हायती दिली. यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे बाद के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे. इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है, तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस कर पाना बहुत मुश्किल है. जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं. तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है. बोत्सवाना देशाचे भेटेर गेल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बोत्सवानाचे राष्ट्रपती दुमा वोको हांचे सयत गाब्रोनच्या सैनीक राखीव वाठारांत बोत्सवानाच्या भारतांत येवपी चिथ्याक औपचारीकरित्या स्वीकारले. हे आदी 2022 नांबियांतल्यान जाल्यार 2023 दक्षिण आफ्रिकेंतल्यान चिथ्यांक भारतांत घेवन आयिल्ले. हे कार्यावळी उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू बोत्सवानात रावपी भारतीयांकडेन संवाद साधलो. बोत्सवानात रावपी भारतीय हे दोनूय देशां मजगतीचो एक म्हत्वाचो दुवो जावन आसा. दोनूय देशाच्या उदरगतीन हातभार लायता आनी बोत्सवाना देशाच्या वाडींत भारतीयांनी केल्ल्या योगदानाचे भारत देशाक अभिमान आसा अशा उतरांनी राष्ट्रपती मुर्मू हांणी खोस उक्तायली. आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्सवाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया है. साथ ही अपने स्थानीय रोजगार और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं. मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ. आपकी सामाजिक सेवा और परोपकार की भावना प्रशंसनीय है. मुझे बताया गया है कि लगभग हर हफ्ते बोत्सवाना में भारतीय समुदाय सामाजिक सेवा या धर्मार्थ कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एकत्रित होते रहते हैं.
चाहे विद्यालयों को सहायता देना हो, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना हो या जरूरतमंदों की मदद करना, आपकी संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करती है। काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाल्ले बसकेन कांय महत्वाचे निर्णय घेतना केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागीं जाल्ल्या स्फोटाक आतंकवादी हल्लो जाहीर केले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या बसकेन घेतिल्ल्या साबार निर्णयांची माहिती दिली। केंद्र सरकार लोकांची सुरक्षा तिगोवन दवरपा खातीर वचनबद्ध आसा, तशेंच राष्ट्रीय सुरक्षा आनी दर एक नागरिकाची सुरक्षा करप हो आमचो संकल्प आसा, अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। ह्या स्फोटाक क्रूर अशें म्हणटना भारतान आतंकवादाक केन्नाच पालोव मेळचो ना आनी हो स्फोट घडोवन हाडटल्याक भारता कडल्यान खर जाप मेळटली अशी शिटकावणी मंत्री वैष्णव हांणी दिली। Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळान निर्यातदारां खातीर नव्या पत हमी येवजणेक मान्यताय दिल्या। ह्या येवजणेंतर्गत MSME सयत निर्यातदारांक सरकार 100% पत हमी दितले। हे विशीं उलयतना आत्मनिर्भर भारताचे सपन पुराय करपा हेतान तशेंच भारताचे $1 ट्रिलियन निर्यातीचे ध्येयाक आदार दिवपा हेतान सरकारान हो निर्णय घेतला, अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। सेकेंड आज का बड़ा फैसला हुआ है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी MSME के लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, NBFC से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या दुसऱ्या महत्वाच्या निर्णयान सरकारान कांय मुखेल खनिजांचेर लागू जावपी रॉयल्टी दरान बदल केल्ल्याची माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली। सीझियम, ग्रेफायट, रुबिडियम तशेंच झिरोकोनियम ह्या खनिजांचेर लागू केल्ल्या ह्या नव्या दरांक लागून खनिज ब्लॉकाच्या लिलावा खातीर प्रोत्साहन मेळटलें, तशेंच ह्या महत्वाच्या खनिजांचे थळावें उत्पादन वाडटलें अशी आस मंत्री वैष्णव हांणी उक्तायली। तीसरा फैसला लिया गया क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रुबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। छत्तीसगडच्या बिजापूर हांगा सुरक्षा पंगडाक 6 माओवादींक सोंपोवपाक यश आयलें। ह्या मोहिमेन जिल्लो राखीव रक्षक, खासा पथक आनी थळाव्या पुलिसांचो आस्पाव आशिल्लो। बिजापूरच्या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यानात जाल्ल्या चकमकीत सुरक्षा रक्षकांक 6 माओवाद्यांपैकी 8 लाख रुपयाचो इनाम आशिल्लो माओवादी कन्ना उर्फ बुचन्ना हाका मारून उडोवपाक लेगीत यश मेळ्ळें।
घरमंत्री अमित शाह हांणी 2026 मेरेन देशांतल्या नक्सलवाद काबार करपाचो ध्येय आखला आनी सुरक्षा दळ हो ध्येय साकारपाक सक्षम आसा अशें बस्तरचे पुलीस महानिरीक्षक पी सुंदरराज हांणी सांगलें। सुरक्षा बल सक्षम है और तत्पर भी है क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए। उस प्रकार का अभियान का परिणाम को माओवादी को भुगतना पड़ जाएगा। इस परिस्थिति में माओवादी के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। इस बात को समझते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में माओवादी कैडर्स, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKSC और अन्य सीनियर फॉर्मेशन कैडर्स भी हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई। लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में बंदूक के बल पर हिंसात्मक गतिविधि अंजाम देने के लिए यदि कोई कोशिश कर रहा है, उनके पास भी एक ही विकल्प है। बिहार विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर सुरू जातली। बिहारच्या 8 जिल्ह्यां खातीर 46 मतदान केंद्रांचेर मतमेजणी जातली। 243 वेंचणूक क्षेत्रां खातीर 2 चरणांनी मतदान जाल्लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनां स्ट्रॉंग रुमान कडक बंदोबस्तान दवरल्या। विधानसभा क्षेत्रांनी वेंचणुकेंत तैनात आशिल्ले पर्यवेक्षक मतमेजणी वेळार नदर दवरपाक मतदान केंद्रांत हजर आसतले। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे DD नेशनल पर। सोने के गहने क्यों तूने पहने। भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। शहर जंगली जानवरों में रहे या शहर की भेड़ बकरियों में, शहर शेर ही रहता है। तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, फिर चुकता हो जाएगा। ये राजेश्वर की अदालत और कानून का इंसाफ नामा है। जिसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है, चमका पसीना बनके नगीना। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए धर्मेंद्र की शानदार फिल्में धर्मेंद्र स्पेशल 13 से 17 नवंबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या खासदारांच्या थळाव्या वाठार उदरगत निधींतल्यान सांखळेच्या गोंय फिजिओथेरपी महाविद्यालय तशेंच पाळे कोठंबेच्या टागोर शैक्षणिक संस्थानाक स्कूल बशी सुपूर्द केल्यो। ह्या वेळार तांचे सयत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना सध्याच्या स्पर्धात्मक काळांत विद्यार्थ्यांनी आपल्या मुखार येवपी प्रत्येक आव्हानांक तोंड दिवपाक स्वताक सबळ करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। की आयज इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च ह्या सेक्टरात काम करता आसतना डे बाय डे नाविन्यपूर्ण शिक्षण घेवप हें चड इम्पॉर्टंट आसा। फक्त BA BCom BSc जालें आनी घरा कडेन वचून म्हणून जावचें ना, जाल्यार नवीन कितें आसा आयचो आमी म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी इज ट्रेंड। ओके, आतांच्या घडीक जर टुरिजम आनी हॉस्पिटॅलिटी पळयता आसतना जाल्यार ट्रेंड आसा, तातूंतल्यान आसतलें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो ट्रेंड आसा, तातूंतल्यान आसतलें किंवा डिफरंट आपूण घेतलेले एड्युकेशनान अपस्किल कसो जावप हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यारूय तातूंतल्यान भुरगीं फुडें वचूंक शकता। म्हणून समोर आसतना भुरग्यांक हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदतां की मॅक्झिमम भुरगीं नर्सींग आनी फिजिओथेरपींतलीं आसा, आज फॉरेन लँग्वेज शिकप गरजेचें आसा। आमी म्हणटा की आमी थोड्या दिसांच्या भितर जर्मन लँग्वेज कोर्सीस आमी हांगासर सुरू करपाचे आसा। ह्या
वेळार कार्यावळींत उलोवप करतना खासदार सदानंद शेट नानावडे हांणी साखळेचो वाठार राज्याचें एक शैक्षणीक केंद्र म्हूण दिसान दीस मुखार येता आनी हांगा आशिल्ल्या साबार संस्थानांनी फक्त शिक्षणूच न्हय जाल्यार विद्यार्थ्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण दिवन फुडारा खातीर तयार करता अशें सांगलें. पण त्यातून एक सूट असता की आपण कितीतरी समाजाक लागून करता आनी त्यामुळे खूप बरें दिसलें की ही इन्स्टिट्यूट एक गोंया भितर हळूहळू नामवंत अशी इन्स्टिट्यूट जावपाक लागिल्ली आसा जेजे समथींग वेगळें सेपरेट म्हणजे गोंया भितर अशी एकमेव इन्स्टिट्यूट आसतली की जाच्या भितर स्किलींग जे आसा स्कील डेव्हलपमेंट जे आसा जे मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर भारत म्हणटा गोंय जे तेंचें विजन आसा सरकार म्हणून तें विजन सुद्दां तांच्यांनी ह्या संस्थेक करप अशें ठरयिल्लें आसा. तुमची स्वताची बस असो तेचो वापर करात आनी तो जर केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार तुमी बरी घडोवपाचें काम ही संस्था करतात. कालांतरान तुमी खूब व्हड जातली आपापल्या क्षेत्रा भितर खूब व्हड जातली. शाळेंत शिकणारी भुरगीं जीं आसा ही कोण तरी दोतोर जातली आदोगाद जातली चार्टर्ड अकावंटंट जातली बरी नागरीक जातली. ह्या संस्थेन शिकणारी भुरगीं जीं आसात नर्सिंग जातली ही भुरगीं खंयच्या तरी गोवा मेडिकल कॉलेज आसत किंवा बाकी खंयच्या तरी म्हणजे एकदां हांगा भायर सरले की कोण बेकार वचचे ना. नोकरी मेळोवपा खातीर पयशे घेवपाच्या प्रकरणात आस्पावीत आरोपी पूजा नायक हिणें ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्याक जबानी दितना 2 सरकारी अधिकाऱ्यांचें नांव घेतलां पूण तिणें खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्याचें नांव सांगूंक ना अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकारांक दिली. अधिकाऱ्यांच्या नांवांची म्हायती दिवपाक नकार दितना अजून मेरेन तांच्या आड केल्ले आरोप सिद्ध जावंक नाशिल्ल्यान तांची नांवां जाहीर करपाक शकना अशें लेगीत ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. 14 दिसां भितर ह्या पुराय प्रकरणाची चौकशी करून सविस्तर माहिती दितले अशेंय तांणी मुखार स्पश्ट केलें. उन्होंने किया है उसको हम अलग अलग एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि शी वाज एन अक्यूज्ड इन 5 केसेस. तो उनका जो भी एलिगेशन है दैट हैज टू कोरोबरेट विद द अदर अवेलेबल एविडेंसेस. प्राइमा फेसी उनके जो स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पर नहीं लिए जा सकते और अभी तक जो उन्होंने बताया हैं चीज़ें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं तो उनके जेन्युइनिटी पर थोड़ा हमको डाउट है. फिर भी हम जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है उसको बहुत डीपली एग्जामिन कर रहे हैं. 14 दिन का टाइम हमको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे और जो भी उसमें निकल के आएगा अगर कुछ कॉन्क्रीट लगता है तो उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट दैट विल आल्सो बी डिसाइड. वाळपयच्या कदंब बस स्थानक सभाघरांत आमदार डॉक्टर देविया राणे हांचे हस्तुकी दिव्यांगांक मदत साहित्याचे वितरण जालें. ह्या वेळार 70 तालुक्यांतले सरपंच जिल्लो पंचायत सदस्य नगरसेवक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना दिव्यांग लोक लेगीत ह्या समाजाचो महत्वाचो भाग जावन आसा. भाजप सरकाराच्या फुडारपणा खाला दिव्यांग लोकांक फावो तो आधार आनी सुविधा उपलब्ध करून दिवन तांकां सशक्त करपाक हे सरकार वचनबद्ध आसा अशें आमदार देविया राणे हांणी सांगलें. आमकां जितलो हक्क आसा तितलोच हक्क दिव्यांगाक आमच्या भाव भयणांक आसपाक जाय आनी तांकां एक तर दिव्यांगाक आतां ताका अशें दिसता की म्हणल्यार आपलो पांय सारको चलना ताजे खातीर आपल्या कामाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता पूण ते आमी एक बायक दिवन एक ट्रायसिकल दिवन नाजाल्यार क्रचेस दिवन ती आमी तशी मदत जाता. कोणाक आयकुपाक येना त्या भुरग्याक अशें दिसपाक जायना की आपूण ताजे खातीर आपूण आपल्याक नोकरी मेळपाक शकना आपल्याक आपूण बिझनेस करपाक शकना ताका ती हियरिंग एड दिवन ते तागेले इश्यू सॉल्व करपाक शकता. बिकॉज मेन मुद्दो एकच की आमी जेन्ना सर्वांगीण विकास म्हणटात ते सगळ्यांक एकत्र घेवन फरक करनासतना सगळ्या समाजाच्या लोकांक खंयच्याच केन्नाच खंयच्याच समाजाच्या लोकांक खंयच्याच भुरग्यांक फरक करपाक जायना. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान राज्य म्हायती आनी वितरण संचालनालयान 17 नोव्हेंबर दिसा पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांझा सभाघरात कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीन संचालनालया वतीन गोंयच्या पत्रकारिता मळार म्हत्वाचें योगदान केल्ले खातीर 5 नामनेच्या पत्रकारांचो भोवमान करतले. ते भायर फामाद पत्रकार आनी कार्टुनिस्ट एलेक्स फर्नांडीस हांकां संचालनालयाच्या तांच्या भरीव योगदाना खातीर
जीवनगौरव भोवमान जाहीर केला. 5 पत्रकारां भितर द गोवन खबरापत्राचे संपादक जोएल अफोन्सो, तरुण भारत दैनिकाचे वरिष्ठ पत्रकार जय नाईक, दैनिक भांगरभूंयचे वरिष्ठ पत्रकार अतुल पंडित, नवप्रभा दैनिकाचे वरिष्ठ पत्रकार बबन भगत तशेंच दैनिक नवहिंद टायम्साचे वरिष्ठ फोटो पत्रकार नंदेश कांबळी हांचो आस्पाव जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या साबार पत्रकारांचो भोवमान जातलो. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी आयज तुवे औद्योगिक वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचें उक्तावण केलें. फाटल्या कांय दिसां सावन भुंयेतरींत जलवाहिनी तशेंच वीज वाहिनी घालपाच्या कामाक लागून मांद्रे मतदारसंघांतले चडशा रस्त्यांची परिस्थिती इबाडिल्ल्यान लोकांनी खर निराशा उक्तायली. जीत आरोलकार हांणी आयच्या कार्यावळींत उलोवप करतना बेगोबेग मतदारसंघांतल्या साबार रस्त्यांचें काम पुराय करून लोकांक सुटसुटीत रस्ते मेळटले अशें उतर दिलें. आयज आमी तुया IDC एरियन आहात आनी हांगासर आमचे स्थानिक जे रावतात तेंचो रस्त्याचो विशय मेजर आसलो. म्हणजे तो रस्तो केल्लो पयलीं तो कंप्लिटली वॉशआउट जाल्लो आनी पंचांनी आमचो निलेश हांगाचो वॉर्ड मेंबर तेणी खूब फावटी सांगला आनी खूब फावटी मिडियारूय तेणी हें केल्लें की बाबा ह्यो रस्तो जायना म्हणून पूण जेन्ना वर्क म्हणजे गव्हर्मेंट प्रोसिजर आसा ताका थोडो टायम लागता पूण एट लास्ट ह्यो जालो आनी हांगासरल्या स्थानिकांक ह्यो बऱ्या पैकी हॉटमिक्स करून घेतलो. मागता वॉर्ड मेंबरा कडेन तेणी कॉन्ट्रॅक्टर कडल्यान सारकें करून घेवचें. खंय कितें वयर सकयल जालें जाल्यार स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करून घेवचें. परत एकदां ह्यो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 41 lakhsचो आसा आनी परत एकदां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या PWD मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान आयज खासा बसका घेतली. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी काँग्रेस पक्षाक पुराय 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघां जैताचो विश्वास आसा आनी गरज पडल्यार जनतेच्या मागणे प्रमाण काँग्रेस पक्ष हेर पक्षा सयत युती करपाक तयार आसा अशें सांगतना मतदारांच्या इच्छे मुखार पक्षा भितरले मतभेद घेवन वचप म्हत्वाचें न्हय अशें लेगीत युरी आलेमांव हांणी नमूद केलें. We had our meeting today with the committee and Goans want us to unite. I think the Congress party has also taken cognizance of it. Both our MLAs, we shared our views. Everyone wants us to unite. So definitely whatever has to be done in the interest of Goenkas first. Compromises, as I said, and I've been saying it, compromises have to be made. It is not an easy task and definitely I believe in couple of days max that we should decide on this particular episode rather than waiting for the last time. So the Congress party today, our committee members, we were all focusing constituency wise and the need of the hour is that the alliance needs to happen and I believe in by couple of days we will decide on this. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हान सविस्तर. का अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है ये। अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. भारतीय जनता पक्षांतल्यान वेंचून आयल्या उपरांत तृणमूल काँग्रेस पक्षांत गेल्ल्यान कोलकाता हायकोर्टान मुकुल रॉय हांकां मोठो झटको दिला. मुकुल रॉय हांची विधानसभा सदस्यता रद्द केल्या. सदस्यता रद्द जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर हे संविधानाचे जैत आसा अशें विधान अस्तंत बंगालाचे विधानसभा विरोधी पक्ष फुडारी शुभेंदू अधिकारी हांणी सांगलें. ये कॉन्स्टिट्यूशन का जीत है। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में जो पार्टी स्विच ओवर करेगा उसका तुरंत मेंबरशिप चला जाना चाहिए, नहीं तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार और उनकी पार्टी 2011 से अब तक 50 से ज़्यादा
दूसरा पार्टी का एमएलए को स्विच ओवर कराया और असेंबली का अंदर उनको एंटी डिफेक्शन लॉ को द्वारा मेंबरशिप खारिज नहीं किया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुआ है। 2030 जावपी कॉमनवेल्थ गेम्साच्या फाटभुंयेर भारतीय ऑलिंपिक संघाची अध्यक्ष पीटी उषा हांणी दूरदर्शनान घेतिल्ल्या खासा मुलाखतीन सांगलें की 2030 कॉमनवेल्थ खेळाचें आयोजन करप ही भारता खातीर ऐतिहासीक सन्मानाची गजाल आसा। हाका लागून खेळ मळाक नवी दिशा मेळटली तशेंच खुबशा नव्या खेळगड्यांक बरी माची मेळटली। Most of our countries animals का और flowers का सब फोटो है इसमें। It very nicely done and it's all inspiration for our players। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेंगे, पर ऐसा बड़ा मीट होना चाहिए इधर। तो if we get the world championship, commonwealth games, asian games, lot of games in different field, it all helps for the sportsman, because lot of exposure and lot of good meet if you organize, players will get the exposure and परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा चेंज है। जवाहरलाल स्टेडियम हमारा कैपिटल का है, तो मैं वो पढ़ के बहुत खुशी था। तो ऐसा स्पोर्ट्स सिटी दिल्ली में है, आ रहा है, अभी तो अहमदाबाद में भी है। तो ऐसा डिफरेंट प्लेस में ऐसा हो गया, तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा प्रैक्टिस भी मीन्स इट इज ऑल गुड फॉर स्पोर्ट्स। इट लॉट ऑफ चेंज इज कमिंग नाउ। 2028 वर्सा लॉस एंजलस हांगा आयोजित जावपी ऑलिंपिक सर्तीच्या आयोजक समितीन सर्तीचे पुराय वेळापत्रक जाहीर केला। लॉस एंजलस वाठारांत दर एक पदक सर्त केन्ना खंय जातली ताचो तपशील ह्या पत्रकांत आसा। 2028 जावपी ही सर्त अजून मेरेनची सगळ्यांत भव्य सर्त थारतली। लॉस एंजलस तशेंच ओक्लाहोमा शाराच्या वाठारांनी एकूण 36 खेळांच्यो सर्ती हातूंत जातल्यो। 14 जुलयाक उक्तावण सुवाळो जाल्यार 30 जुलयाक समारोप सुवाळ्याचें आयोजन करतले। ऑलिंपिकाच्या ह्या आवृत्तीन पयलेच फावट क्रिकेट हो खेळ लेगीत आस्पावीत करतले। बायल क्रिकेटचो निमणो खेळ 20 जुलयाक जाल्यार दादल्यांचो निमणो क्रिकेट खेळ 29 जुलयाक जातलो। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। दिल्लीच्या आतंकवादी हल्लो प्रकरणात सुरक्षा आनी तपास यंत्रणांनी खर चौकशी आनी धाड घालपाक दिला नेट। कानपूर, हापूर तशेंच देशाच्या हेर भागांतल्यान दुबावितांक घेतले ताब्यात। बोत्सवाना देशाच्या भोंवडेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी थंयच्या भारतीयां सयत साधलो संवाद। बोत्सवानात रावपी भारतीय दोनूय देशां मजगतीचो म्हत्वाचो दुवो, राष्ट्रपतींनी म्हळें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पाळे कोटंबी हांगा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत शैक्षणिक संस्थानाक बशी केल्यो वितरीत। शिक्षणा सयत विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षणाचेर दिवचो भर, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पूजा नायक हिणे गुन्यांव फाटल्या मुखार दिल्ली जबानी विशीं दिली म्हायती। पूजा नायक हिणे फक्त 2 सरकारी अधिकाऱ्यांचें नांव दिलां, राजकीय फुडाऱ्यांचो तातूंत आस्पाव ना, राहुल गुप्ता हांणी सांगलें। माहिती आनी वितरावण संचालना वतीन गोंयच्या 5 नामनेच्या पत्रकारांचो पत्रकार दिसा निमतान जातलो भोवमान। फामाद पत्रकार आनी कार्टुनिस्ट एलेक्स फर्नांडीस हांकां जीवन गौरव भोवमान। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।